विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सक्कड वीक्षकांक हांव सुमती गजानन पैतोनसे आमगेल मनोचैतन्य कार्यक्रमाक आत्मीय जावन स्वागत करता आसा. आयची विशयू सकारात्मक चिंतने. फुडली सरणींतू हांव परीक्षे तयारी आमगेल एक लक्ष्य कशें आसता ताका आमगेल एक मनोभाव कशें आसता म्हळ्यार विचारू तुमगेल मुखार दवरलेलो आसा. कसले एक साधन करता जाल्यार हे सकारात्मक चिंतने मस्त मुख्य त्या विशय आज केलो विचार आम्ही आलोचन करूया. एक राजकुमारी असता. ती हरडी करका म्हणून तिगेल अन्नान निर्धार करताना ती सांगता हांव एक प्रश्न निमगिता त्या प्रश्न दिलेल्या मनशाक हांव हरडी कोन घेता म्हणून. मस्त जन राजकुमार येता ती हिगेल प्रश्न कसल म्हळ्यार आमगेल जीवनांतू मस्त कष्टाचे विषय कसल्या म्हूण सांगून एकाकडे एकक उत्तर दिता ती. लास्ट एकलो राजकुमार सांगता स्वदोषू म्हळ्यार आमगेले दोषू आम्ही अर्थ कोण घेवचेची मस्त कष्टाचे विषय म्हणून. तेदन राजकुमारी खुशी जाता ती ताका हरडी कोन घेता. हे स्वदोषू आमकां आमी अर्थ कोन घेवचे म्हणून सांगल्यार कसले आम्ही कितली पटी आमकां आमी अर्थ कोन घेवच्याक सलवतां ती. आमगेल विशय आमकां गोत आसना आमी विंगडाल विशय विमर्श करता ती. तो अशी तागेल गुण अशी ताणे अशी केल्या ताणे तशी केल्या म्हूण सांगून आमगेल सामर्थ्याक तक जावन आमी विमर्श करता ती. त्याच समाज आमकां वरकेन पळयता आसा म्हणून आमी केलो पटी विसरता ती. आमी कशी विंगडाल बगी उलयतात की विंगडजन वरकेन आमगेल बगे उलोवच्या पुरोन ती म्हूण एक कल्पने आमकां आसना. आमगेल गुणा बगे आमी आलोचन करनात ती. हे नेगेटिविटी म्हळ्यार नकारात्मक एक चिंतने एक नकारात्मक जावन उलोवचे आमकां अभ्यास जाल्यार आमगेल्या एक मानसिक तितले न्हय आमगेले दैहिक आमगेले एक व्यक्तित्व वायट करता ते. म्हळ्यार एक समाज आमकां पळयतना आमकां एक व्यक्तित्व म्हूण आसता. सगळो दिवस आमी एक कंप्लेंट बॉक्स अशी कंप्लेंटावेर कंप्लेंट विंगडाल विशय उलोवचे अशें करता गेल्यार आमकां तांणी विमर्श करता ती होय अब्बा कसल अब्बा ही अशी आसा एके तो तशें आसा म्हूण सांगून. एक क्लासांतू दोन बुदंत चेल्ले आसता ती. दोग जणे शिकच्या बुदंत. एकलो सकारात्मक जावन उलयतालो आनीकलो नकारात्मक जावन चिंतन करतालो. एक पार्का व्हरता एक टीचर तांगेल्या एक पिकनिका व्हरता. ते एक रूख आसता आंब्या रूख मस्त पिक्कल आंबा लांबत आसता. ते पळोवन पुरा जनाक एक खुशी जाता आनंद जाता. ती सकारात्मक चेल्ल्याक निमगिता तुका हे पळयल्यार कसल दिसता म्हणून. तो पळोवन सांगता मस्त खूश जाता आसा कितले लायक आंबो हे देवान दिल्लेले एक फल आमकां आमगेल पोट भरता. तस जावन हे रुखाक ह्या फल दिवचे एक रुखाक हांव भक्तीर नमस्कार करता म्हूण सांगून तो त्या रुखाक नमस्कार करता. तशें नकारात्मक चेल्ल्याक ती निमगितना तो अशें पळयता पळोवन सांगता हे रूख सेल्फिश स्वार्थी त्याच जावन हें आमकां फल दिना. आमकां जावका जाल्यार आमी फातर मान काडका एके रुखार चोण काडका एके दोंटीन आमी काडका जाता. त्या जावन ते केदनाय दिना तस जावन हे रूख स्वार्थी म्हणटा. हांगा एकलो चेल्ल्यान पळयलेल्या दृश्टिकोनाक अनेक चेल्ल्यान पळयलेल्या दृश्टिकोनाक कितले व्यत्यय आसूं. एकलो सकारात्मक जावन पॉझिटिव्ह पर्स्पेक्टिव्ह म्हणटा ती आनीकलो नेगेटिव्ह पर्स्पेक्टिव्ह. दोग जनाले एक दृश्टिकोन विंगड विंगड आसता. तांणी कशी ते बेळसून घेतला ताची वयर तांगेल व्यक्तित्व निर्माण जाता वता. सो हांगा आमी कसल आलोचन करता आमगेल व्यक्तित्वा बगे आमी आलोचन करूया. आमकां आयकून घेवया कशें आसा आमी कसल उलयता आसा ती आमगेल आलोचन खंयची दिक्कार वता आसा म्हूण सांगून आमकां एक आमी अवलोकन करता जाता. आमगेल असल एक नेगेटिव्ह थॉट्स आमगेल मना येता आसा अशी आमी विंगडांक आमी ब्लेम करचे एकेची आमगेले सगळो दीस आमगेले एक पर्सनालिटीज एक नेगेटिव्ह जाता आसा म्हळ्यार एक सुळेव आमकां दिसला रे. फर्स्ट काम कसल करका कोयर झडला म्हणके झडका. आमगेल घर गलीज जाल्यार आमी कोयर काडटा ती. धुळी कोयर पुरो आसल्यार आमकां एलर्जी जाता सैत जाता एक आमगेर आरोग्य वायट जाता. घरा बागला कोणी आयल्यार कसल अबा हे अशें दवरून घेतला आनी घर म्हूण सांगता ती. ताजे खातीर आमी कसं करता ती घर क्लीन दवरून घेता ती.
तशीच आमगेल मन वर्केन आम्ही क्लीन दवरून घेतला रे आमकां एक मना आनंदू आमगेले एक व्यक्तित्व एक लायक जाता तशीच आमगेला उल्लोचाक विंगड जनाक वर्केन मस्तू इष्ट जाता ह्या दिक्कांतू आम्ही प्रयत्न करका एकलो प्रोफेसर एक क्लासांतू म्हणटा हांव आज तुमकां एक टेस्ट दिता म्हणटा पोर जन एक पेपर वंटितना एक खाली पेपरांतू एक काळी चुक्की तितलेची चेडवांक पुरो आश्चर्य जाता हे कसले लब्बा कसले दिनी हाणे प्रश्न खंय आसा म्हणून ताका प्रोफेसर सांगता तुमकां कसले दिसता की त्या पळोवन तुमी बरयान ती आनीक पेपर रे म्हणून हे चेडून पुरो बरोवन एक 10 निमिष भितर वापस दिता ती तांतू पळयला रे प्रत्येकलाने त्या काळी चुक्केच ಬಗ್ಗೆ मात्र बरयला त्या काळी चुक्के कितली हॉड आसा त्या पेपरा वयर खंयची बद आसा राईट सायड की लेफ्ट सायड की खंयची सायड आसा असल पुरा विचार बरयला शिवाय धवी पेपर तितली हॉड पेपर आसा त्या पेपरा ಬಗ್ಗೆ कोणाय बरयनी ताका सर सांगता पळय तुम्ही पुरा जनान कॉन्सन्ट्रेट केलेले ते एक सन चुक्क्या वयरी कोणय पुणी एकलान पुणी हे धवी पेपर इतले हॉड आसा इतले स्वच्छ आसा ताजे ಬಗ್ಗೆ तुम्ही कोणाय बरयनी तशी आमगेल जीवन वर्केन आम्ही सन्न ह्या इनसिग्निफिकंट म्हणून कसं सांगता न्ही सन्न प्रॉब्लेम्स मस्त हॉड करता ती आमगे लागी इतली हॉड एक धवी पेपर आसा देवान आमकां पुरा नमने खुशी दिला चांग कुटुंब दिला चांग घर दिला बामूण बायल चेडूव आनम्मा पुरा दिला प्रत्येक आमगेल आसा ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟ येता त्या कष्ट ಎದುರಿಸುತ್ತೆ सामर्थ्य आमकां जावका ताजे बग्गेची रोण बैसून आमगेल जीवन वायट करची न्ही एक सन्न विशय आज म्हाका मेगेल बामणान बिश्ट येयल्या आज मेगेल पुत्तान म्हाका अशें म्हणल्या मेगेल धूव आज पळय म्हाका एदूर जवाब दिल्या असल एक सन्न विशय घेवन एक स्कूला टीचर्साल ಬಗ್ಗೆ एक घरा लागचाल विशय सन्न विशय घेवन आमी माती होऊन करता त्या पुरा सोण आमगेला कसले ह्या ब्लेसिंग्स ह्या देवान दिला आमी त्या देवाक एक थँक यू म्हण सांगया आमगेल सन्न समस्या पुरा निवारण करचे कडेन आमगेल प्रयत्न आसो चांग विशय उलोया चांग विशय आलोचन करया चांग रितीरी आमगेल जीवन वच्चो चिरडू वर्केन तांगेले हे मनोभाव हे सान आसतना दाखोवन ते सकारात्मक जावन आसो म्हणून हांव हारैकी करताची आयचे मेगेल ह्या मनोचैतन्य कार्यक्रम मुक्षिता आसा सकट जनाक नमस्कार.